फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेन्ना सरकार जावन तो आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट व द सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू bring up any project in any village, in any part of Goa, they have to consider the local first, the local body, Gram Sabha, or the local MLA. हांव रुलींग एंड ऑपोजिशन म्हणा कित्याक जेन्ना तूं तरी लोकांक घेवन तरी कसलें डेव्हलपमेंट करता म्हाका दिसता लोकां जाय तेश करता त्या लोकांकूय बरें पडपाचें ना जाल्यार सरकार समज कोणाचेर आनी तरी थापता आनी जी गोश्ट गांवची वत निसंतन करतली जाल्यार म्हाका दिसता हें दिस इज नॉट करेक्ट. एज अ MLA आय ओपोज दीस प्रोजेक्ट आनीक वी वील सी. हांव म्हणा आमच्या सायडीन बाबत पुरूज आहा तेंकाय मतदारसंघ तेगली कम्युनिटी भरपूर आसा, फिशींग कम्युनिटी आहा. आमगे मतदारसंघाक बेतूल ह्या वाठारान आमगेले खारवी भाव आहाय, पागी भाव हे आहाय, तेवूय हेजेर पोट कोत्ताय तेंकां आनी आख्खे केपेंचे मतदारसंघ आमी हे बेतूल नाकेरी पंचायती बरोबर लोकां बरोबर आमी रावतले. आनीक हांव with all our punch members, I will seek an appointment with the Honorable Chief Minister next week. कित्याक एपिका तो बिजी आशिल्लो आमगे पत्तगाळ फंक्शन आशिल्लें, Honorable Prime Minister येयल्लो थिंगा आनीक जायत तेगेली अपॉइंटमेंट जाल्ले. सो नेक्स्ट कमिंग वीक I will take an appointment. We will meet the Honorable Chief Minister आनी आमगेले जे ग्रीवेंसीस आहाय ते आमी ताका सांगतले. बट एक क्लियर करपाक सोदता की एट एनी कॉस्ट आमी हें पोर्ट जावपाक दिवपा न्हय. इट वील कॉस्ट म्हाका दिसता एनवायरमेंट डिजास्टर थिंगा. पोर्ट लोकांक वयतलें हें बेतूल एक गांव इतलो सोबीत गांव आनीक म्हाका दिसता हेजेर ट्युरिजम काबार जातलें. आनी पयलीं म्हणलां ज्या बेतूल जे पोर्ट ते थिंगा जे करपा सोदताय थिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजालो लास्ट फोर्ट आशिल्लो which was built on the instructions of छत्रपती शिवाजी महाराज अशें आमकां सांगता हिस्ट्री. आनीक वर्सा एक पाटी छत्रपती शिवाजीचो महाराजाचो आमी थिंगा उगडास करता 1-2 दिसा. आनीक मागीर कांय खबर ना. वी हॅड डिमांडेड ऑल्सो थिंगा बरो एक तो फोर्ट डेव्हलप जावचो, एक ट्युरिस्टीक प्लेसाची छत्रपती शिवाजीचे महाराजाचे डिटेल थिंगा सगळी हिस्ट्री घालची. आनी समज हो पोर्ट येयला म्हाका दिसता दॅट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट दॅट फोर्ट ऑल्सो वील बी वेनिस वयतलो. हें जावपाक जायना. आनी आमी बाकीचें सगळें करतात छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून. हें तरी कोण दवरपा जाल्लें, हें तेगे कायद्याचें, हें थिंग जावपा आशिल्लें. आमगे थोडे सरकारा एक पाटी दाखोवपा दांत वेगळे आसता आनी खावपा दांत वेगळे आसता. हें जावपा जायना. आमी आमी कितें उलयताय तें कोण दाखोवपा जाय. ती एरिया आहा ती फिश ब्रिडींग एरिया, ते इतले डीप आसा थिंगा नुस्तें आपली गाबडी सोडून थिंगा नुस्तें जाता. फाल्यां पोर्ट जालो जाल्यार तें नुस्त्या गाबडी सोडपाचें तें सगळें पयस जातलें. दुसरें ती एरिया आमकां जॉब शिणान मुट्ट्यो मेळटा. आजकाल सगळ्याक हें पोल्युशन जावन तें सगळें काबार जालां. हो एक जाग उरला तेंय तरी ना, तेंय काबार जाता. दुसरें तिसऱ्यो बेतलांतल्यो तिसऱ्यो म्हळ्यार तुवें आयकल्या त्यो तिसऱ्यो पडटा थिंगा. ह्यो तिसऱ्यो पोर्ट आयलो ड्रेजींग जालें ते तिसऱ्या ती सगल्यो वयतल्यो कुल्ल्यो. हिंगा अशें ना की आमी सिजनाकूय नुस्तें मारता अशें ना. आमगेलें पावसाचें थोडें बॅन पिरियड सोड जाल्यार थंय लागता तें फक्त बॅन स्टार्ट जाता म्हणल्यार आमगे कंटिन्यू थिंग फिशींग एक्टिविटी जाता. की अशें न्हू की नुस्तें मेळटा, नुस्तें मेळटा, शिणाण्यो मेळटा, तिसऱ्योय मेळटा, कुल्ल्योय मेळटा. हें सगळें काबार जातलें. आनी हे नुस्त्या हाचेर आमच्या लोकांचें पोट बसता. हें तर दुसरें आमचो लोक आहा तो सगलो न्हंयचे देगेर आनी दर्या देगेर थिंग बसलो आहा. फाल्यां पोर्ट येयलो जाल्यार हे लोकां सगळ्याक काडून डिस्प्लेस केलें जाल्यार हें सगळें काबार हें नश्ट जातलें. जाता बाब तामासा सांगना दॅट इज अ नॅचरल प्लेस थिंगा. आनीक थिंगा इतली फिशींग कम्युनिटी बेतूल जे आहा आमगेले बेतूल बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सी पडटे तेंगेलो थिंगा बेतूल चेड्डी आहा आनी दॅट इज दॅट रिवर माउथ थिंगसून त्यो भितर येताय बोट्यो भायर वयताय. सो दॅट एरिया इज ऑलमोस्ट शोन इन दॅट प्रोजेक्ट. कळना तुका. आनीक नुस्त्या कम्युनिटीक कितलो त्रास जातलो तें केल्यार तें खूंय करता. थिंगा मागीर तुका पोर्ट हिंग वास्को चोय पयस वचपा नाका. गोंया रावन चोय वास्कोकारांक कितलें जाता. जेन्ना कोवीड जाल्लें म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक आमगे वास्को मेलो बिकॉज ऑफ तेगेले पोल्युशनाक. त्या लंग्स वर ऑलमोस्ट डॅमेज बिकॉज यूज टू इनहेल कोल. कळना तुका. सो जेन्ना कोल जातलो तो सरकार कितें म्हणून आपण आनी कितें करता आनी डिफेन्सा हाडटा हें तें हाडटा लास्टाक मागीर तेंगे तकलें आहा म्हाका दिसता आयकिल्ल्या प्रमाणे इट वीज अ कोल हँडिंग प्लेस ऑल्सो बिकॉज आनीक कोण मदें कंटेनर डेपो आहा थिंगा आनी इट वील बी अ मेस. आमकां नाका. देर आर अदर प्लेसीस इन द कंट्री वे कॅन दे शिफ्ट दीस.
नॉट इन गोवा. गोंय आमगे येदें आहा, and we have limited resources.